2022 हे वर्ष सोंपपाक आतां फकत कांय खिणूच उरल्यात। कोविडाच्या फाटल्या 2 वर्सांत खूब गोष्टी आमी वगडायल्ल्यो आसल्यो, तरी लेगीत हें वर्स उमेदीचें आनी नव्या संकल्पाचें आशिल्लें। गोंय हें कला आनी संस्कृतायेचें दायज आशिल्ली भूंय आनी गोंयकार म्हळ्यार कला आनी कलाकारांचे मोगी। 2022 बाय बाय म्हणटना पळयात ह्या वर्सा भितर गोंयच्या कला आनी सांस्कृतीक मळ्या वयल्यो ह्यो कांय हायलायट्स। गोंयच्या संस्कृतायेक सणा परबांक खाशेलें म्हत्व आसा। वेगवेगळ्या जातींचे लोक वेगवेगळ्यो परबो मनयतात। कोरोना महामारीच्या काळांत ह्या उमेदीच्या खिणाक विसव पडलो, पूण 2 वर्सां उपरांत परत एक फावट उमेदीचे आनी खोशयेचे ल्हार आयले। हिंदू भावांनी जात्रा, शिगमो, होळी, चवथ, चिखल कालो, नवरात्र, दिवाळी आनी हेर सणा परबो मनयलो। जाल्यार क्रिस्तांव भावांनी फेस्तां, गुड फ्रायडे, नाताल मनयले। मुस्लीम भावांनी बकरी ईद मनयलो। एक नदर मारुया 2022 जाल्ल्या म्हत्वाच्या सांस्कृतीक घडामोडींचेर। भक्तांच्या काळजातले आणि अदिवीत थळ म्हणल्यार म्हापशेचें हें जागृत देवस्थान श्री देव बोडगेश्वर। गोंयच्या फामाद देवळांच्या थळा परस वेगळें आनी खाशेलें बोडगेश्वराक आगमणी अशें मानतात। बोडगेश्वर संस्थानाची 87वी जात्रा भाविकांनी जानेवारीच्या 13 तारखेर मनयली। हजारांनी भक्त ह्या देवळांत गर्दी करतात। गांवगिऱ्या वाठारांतलो आनीक एक म्हत्वाचो सण म्हणल्यार शिगमो। कोविडाची बंधनां काडून उडयल्या उपरांत आयिल्लो अंदूचो शिगमो पुराय गोंयांत पारंपारीक पद्दतीन मनयलो। शारांतल्या शिगम्याक फ्लोट, रोमटां मेळ पळोवपाक लोकांनी व्हडा प्रमाणांत आनी उमेदीन हाजेरी लायिल्ली। सत्तरींतल्या झर्मे वाठारांतल्या चोरोत्सवा लेगीत पुराय गोंयांत फामाद आसा। गुन्यांवकारांक खास दिवपाची पयलींच्या काळांतली परंपरा ह्या चोरोत्सवाक देखाव्याच्या स्वरुपांतल्यान पळोवपाक मेळटा। गोंयांतल्या वर्सां भितर कितल्योश्योच जात्रा जातात, पूण गोंयांतली फामाद जात्रा म्हणल्यार शिरगांवच्या लयराई देवीची जात्रा। अंदू ही जात्रा 5 मेक जाली। देवी ही गोंय आनी भायल्या गांवांतल्या लोकांचें एक श्रद्धास्थान मानतात। लाखांनी भक्तगण रखरखत्या अग्नी दिव्यांतल्यान मोठ्या आनंदान हर हर महादेव असो जयघोश करीत चलतात। अग्निदीव म्हणजेच होमखण ह्या जात्रेची खासियत। गोंयचो फामाद चिखल कालो उत्सव परंपरे प्रमाण अंदू माशेलांत मनयलो। आषाढ म्हयन्याच्या 12व्या दिसा हो उत्सव मनयतात। चिखल काल्यात सगळे चले मातयेंत खेळटना दिसतात। कोविडाच्या 2 वर्सां उपरांत आयिल्ली अंदूची चवथ गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन आनी खोशयेन मनयली। दर वर्सा प्रमाण अंदूच्या चवथीकय म्हापशेच्या घरांनी इको फ्रेंडली सजावटीची गणपतीची मखरां आनी माटोळ्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो। ह्या वर्साच्या चवथीचें आनी एक वैशिश्ट आशिल्लें तें म्हणल्यार वेगवेगळ्या वाठारांनी जाल्ल्यो घुमट आरती सर्ती। गोंयच्या संस्कृतायेचे दायजांतली आनीक एक परंपरा म्हणल्यार दिवाळेची फामाद बोनेरां। शेतांतल्या लुवणीच्या काळांतलो हो म्हत्वाचो सण। अंदू 20 ऑगस्ट ही बोनेरां जाली। हजारांनी लोक व्हडा उमेदीन एकवटान आयले। गोंयची दिवाळी म्हणल्यार एक उमेदीचो आनी उजवाडाचो सण। अंदूच्या नरकासूर दहनांत गोंयकारांची ही उमेद पुराय तरेन दिश्टी पडली। अंदूच्या दिवाळेक सरकारानच नरकासूर वध सर्त आयोजीत केल्ली। नरकासूर दहना वांगडाच अंदूच्या दिवाळेचें आनीक एक आकर्षक थारलें तें म्हणल्यार वेगवेगळ्या वाठारांनी जाल्ल्यो दिवाळी आकाशकंदील सर्ती। सावयवेरेच्या अनंताचो कालोत्सव पुराय गोंयांत फामाद आसा। अंदू 19 नोव्हेंबराक हो कालोत्सव जालो। महोत्सवाची सुरवात अनंताच्या पालखीन जाला। गोंयच्या शेकड्यांनी भक्तांनी हातींत सुपारीचीं झाडां घेवन त्या उत्सवाक हाजेरी लायली। रणमाले हो एक विशिश्ट लोककला प्रकार आसा। अंदूचो 12वो रणमाले महोत्सव 16 डिसेंबराक जालो। कोविडाच्या 2 वर्सां उपरांत जाल्ल्या इफ्फीत अंदू 2.5 परस चड चित्रपटांची मेजवानी गोंयकार रसिकांक मेळ्ळी। गोंयच्या क्रिस्तांव भावांनी गोंयच्या सायबाचें फेस्त आनी अंदूचो नाताळ व्हडा उमेदीन आनी खोशयेन मनयलो। तशेंच मुस्लीम भावांनी लेगीत अंदूचो ईद व्हडा उमेदीन मनयलो। तर ह्यो आशिल्ल्यो 2022 गोंयच्या सांस्कृतीक मळावयल्यो म्हत्वाच्यो घडणुको। 2023 हें नवें वर्स आमी तुमकां सगळ्या खोशयेचें आनी बऱ्या भलायकेचें आवडायता। उषा जरावकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।